नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मायनिंगाचेर सुप्रीम कोर्टाचो एप्रिलातूच निकाल। मिनरल डेव्हलपमेंट फंड ई ऑक्शनाच्या पैशांतल्यान मायनीवेल्या कामगारांक अर्दो पगार घालपाची सरकाराचेर जबाबदारी। गोरवा सांबाळ खात्यांतले बुल अटेंडंटांचे केशींत हायकोर्टान रवीच्या कारभाराचेर दवरले बोट। चडशे उमेदवार फोंडेचे, रवीचेर पयलींच एसीबीत केस। एफआयआराक निकालाचो तेंको। युवा अध्यक्ष वालंका आनी सार्दिना काँग्रेसींतल्यान काडची। बाबूश आनी अलेक्स रेजिनाल्डाची मागणी। काँग्रेस म्हणटा ड्रग्स नेक्ससांत बीजेपी आमदारांची करात चौकशी। एप्रिलांतल्या आयपीएलांत सीएसके आनी राजस्थान रॉयल्स नाकात। सुप्रीम कोर्ट म्हणटा श्रीनिवासनाक बीसीसीआय वेल्यान देंवयात। गावस्कराक करात अध्यक्ष। आणि इंटरमिडिया क्रिकेटींत पोरूच्या वस्ताद पुढारी आड हेराल्ड फायनल। प्रुडंट आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया सेमीफायनलींत पडले भायर। फायनल शुक्रारा। खबर विस्तारान। गोयच्या मायनिंग केशीचेर सुप्रीम कोर्ट एप्रिलांतूच निकाल दितले। ब्रेस्ताराक केस ग्रीन खंडपीठार मुखार आयली तेन्ना कोर्टान हें उलोवन दाखयलें। कर्नाटकान सांगला तसो गोंयांतूय मिनरल डेव्हलपमेंट फंड सरकाराक करचो पडटलो। लिजां कायदेशीर म्हूण सिद्ध जाय मेरेन मिनाचे ई ऑक्शनाचो पयसो सरकारा कडेनूच उरतलो। ह्या पयशां वेल्या व्याजांतल्यान मायनीवेल्या कामगारांक सरकारान अर्दो पगार घालचो पडटलो। कोर्टान सुनावणी 21 एप्रिलाक दवरल्या। ब्रेस्तारा जाल्ले सुनावणेचेर पळयात एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। गोयची मायनिंग केस निकालाक तेंकल्या। एप्रिलांतूच निकाल लायतले म्हूण सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केला। मात मायनिंग सुरू जावपाची शाश्वती सध्या दिसना। गोंय मायनिंग केसीचेर बिरेस्तारा जाल्ले सुनावणेन हें चित्र स्पश्ट जालें। सुनावणी आनी निकाल गोयचे मायनिंग उद्देगाक जाय तसो वतासो दिसना। सुप्रीम कोर्टान तसो संकेत दिवपी कांय म्हत्वाचे निर्देश दिल्यात। कर्नाटका भशेन सरकाराक मिनरल डेव्हलपमेंट कावन्सिल नेमचें पडटलें। ई पावणेंतल्यान मेळिल्ले रकमेंतली 10% रक्कम निधी खातीर वापरची। ई पावणेंतल्यान आयिल्ली 90% रक्कम मेळटली राज्य सरकाराक। प्रत्येक लीज कायद्याचे नजरेन तपासले उपरांत 90% रकमेचेर निर्णय। प्रत्येक लिजान बेकायदेशीर गजाली दिसल्यार रक्कम उरतली सरकारा कडेन। खणीवेले कामगारांचो 50% पगार 90% रकमेंतल्यान फारीक करप। ह्या निर्देशाचो खण उद्देगाक निश्चित फटको बसतलो। प्रत्येक लीज तपासले उपरांत कायदेशीर गजाली लिजांच्या आड वचपाची शक्यताय न्हयकारूं नजा। 20 वर्सां पोन्ने लीज कित्याक जाय असो प्रस्न सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकाराक केलो। प्रत्येक लीज तपासपा खातीर अशी प्रक्रिया थारावन दिल्या। खण खातें लिजा तपासतले। सुप्रीम कोर्टाची देखरेख समिती प्रक्रियेचेर नजर दवरतली। देखरेख समिती प्रत्येक लीज कायदेशीर काय न्ही तें थारायतली। मायनिंग नियामक मंडळ बेगीनूच नेमतले अशें उतर केंद्र सरकारान कोर्टाक दिला। आपलो वावर चालू दवरपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान कॅपिंग कमिटीक दिला। कॅपिंग कमिटीचो निमणो अहवाल मेळो मेरेन 20 मिलियन टनाची मायनिंग मर्यादा उरतली अशें सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केला। फुडली सुनावणी 21 एप्रिलाक जातली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोरवा सांबाळ खात्यांतले बुल अटेंडंटाचे केशींत हायकोर्टान आदलो मंत्री रवी नायकाच्या कारभाराचेर बोट दवरलां। घेतिल्ले चडशे बुल अटेंडंट फोंडेचे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजींतल्यान धाडिल्ल्या उमेदवारांक घेतले ना। 2012 वेंचणूक आचारसंहिता लागू आसतना घाईघाईन ह्या बुल अटेंडंटांक भरिल्ले। तांकां काडले उपरांत तांणी घाल्ले याचिकेचेर हायकोर्टान हो निकाल दिलो। तातले कांय जाणांक कोर्टान परत घेवंक सांगल्यात। हे केशींत एसीबीत रवी आड पयलींच एफआयआर आसा। निकालान एफआयआराक नेट आयला। गोरवा सांबाळ खात्यांतले वेगवेगळ्या पोस्टांचे कोफुसांव हायकोर्टान निस्तारला। नेमणुको बेकायदेशीर थारावन सरकारान रद्द केल्ल्यान भुरगे हायकोर्टान गेल्ले। तातूंतले 4 याचिकांनी कोर्टान आदेश दिल्यात। 2012 विधानसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू आसतना ह्यो नेमणुको केल्ल्यान बीजेपी सरकारान एसीबीचे रिपोर्टावेल्यान त्यो रद्द केल्ल्यो। 21 सप्टेंबर 2011 ते 29 सप्टेंबर 2011 मजगती खात्यान 1457 उमेदवारांचे इंटरव्यू घेतिल्ले अशें सरकारान हायकोर्टाक सांगले। एकाच दिसा घाईघाईन 100 परस चड उमेदवारांचे इंटरव्यू घेतले। एकाच वेळार वेगवेगळ्या गटांनी वेगवेगळ्या पोस्टां खातीर हे इंटरव्यू जाल्ले।
पेन्सिल एंट्रीच्यो नोंदी खोडल्यात आनी त्यो मेळनात. त्या दिसाच्या मिनिट्साचेर खात्याच्या निवड समितीच्या वांगड्यांनी सय केल्ली ना. हायकोर्टाच्या ह्या आदेशान कांय उमेदवारांक थाकाय मेळ्ळ्या. तांकां परत घेवचे पडटले. पूण कांय नेमणुको बेकायदेशीर आनी फावरान केल्ल्यो हें हायकोर्टान स्पश्ट केलां. खंयच्याच व्यक्तीचे वा अधिकाऱ्याचे नांव घेनासतना हायकोर्टान कांय निरीक्षणां केल्यात ती अशी. चडशे उमेदवार फोंडे तालुक्यांतले. पत्रवेव्हाराचे पत्ते दाखयल्यात वेगळे वेगळे. राबित्याच्या दाखल्या प्रमाण उमेदवार फोंडेचे. नोकर भरतेन फावोर लायला म्हूण स्पश्ट. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजींतल्या उमेदवारांचो विचार जाल्लो ना. ही सगळी निरीक्षणां आदलो गोरवा सांबाळ मंत्री रवी नायका वटेन बोट दाखयतात. बेकायदेशीर नेमणुकांचे केशीन एसीबीन रवी नायका आड हे पयलींच फौजदारी कागाळ नोंद केल्या. हायकोर्टाच्या हे निकालान ते एफआयआराक नेट मेळ्ळा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. चर्चिल आनी शालोम काँग्रेसी आड राविल्ल्यान युवा काँग्रेस अध्यक्ष म्हूण वालांकाक आनी फ्रांसीस सार्दिनाक काँग्रेसींतल्यान काडून उडोवचे म्हूण बाबूश मोन्सेरात आनी उमेदवार आलेक्स रेजिनाल्ड मागतात. बाबूश फातोड्डे विजयाच्या घरा आलेक्सा बरोबर उलयलो. ते उपरांत ताणें मिडियाक हें उलोवन दाखयलें. इतले मजगतीं ड्रग्स नॅक्ससांत बीजेपीचे दर्यादेग वाठारांतले आमदार घुस्पल्यात काय कितें ताची चवकशी जावंक जाय म्हूण काँग्रेसीन मागलां. लोकसभा वेंचणूक लागीं पावता तशी काँग्रेस फुडाऱ्यां मदलीं केस्तांवां वाडत चल्ल्यांत. युवक काँग्रेसची अध्यक्ष वालंका आलेमांव आनी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनाक काँग्रेस पक्षांतल्यान काडून उडोवचे अशी मागणी आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी बाबूश मोन्सेरातान केल्या. वालंकाचो बापूय चर्चिल आलेमांव तृणमूल काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर जाल्यार सार्दिनाचो चलो शालोम सार्दीन अपक्ष वेंचणुकेक रावला. Whom she's going to vote? She's going to vote for the Congress. She's going to vote for the father. That let me ask a question. Why doesn't she come, instead of that, they tell her to come on the stage on all the regional stage and say my father has ditched the Congress. The very important thing is what now it is very clear that the son has revolted because of the father, and the father has revolted because of the daughter. It is everything in a family affair. I think the first thing I appeal to the Congress High Command is to set Walanka as the president of the Youth Congress, because I think she has got no moral authority to stay there, and sack Sardin from the membership of the Congress party. Babush has said it, so I think he has supported me, and he has come specially to support me here. I think I am in agreement with whatever he said. इतल्या मजगती दर्यादेग वाठारांतल्या भाजपा आमदारांची घुंवळी वखदां प्रकरणात चौकशी करची अशी मागणी गोंय प्रदेश काँग्रेसीन केल्या. See, let it be accepted first. Are you questioning the findings of the committee? Simple question. Let it be accepted first, no, then we'll take a stand. Accepted or not, it doesn't matter. Are you questioning the report? आपको कोई doubt है तो बोलो doubt है उसके बाद. Yes, we have doubt on that. आणि तुम्ही खबर आसले की कोस्टल लायनीन चडशे आमदार तेच आमदार तेणी केन्ना उलोवंक ना केन्ना मोर्चा काडूंक ना. मांद्रेकारान केन्ना मोर्चा काडूंक ना जाल्यार आनी कोणी मोर्चा काडूंक ना. कोस्टल लायनीन मांद्रेकार पार्सेकार कोस्टल लायनीचे बीजेपीचे आमदार ड्रग हेतून इन्वॉल्व पॉसिबिलिटी आसा. थंयसर चलता म्हटल्यार तांकां विचारचें पडटा. तुमी विचार शुड बी चेक. आमी न्हू इन्वेस्टिगेशन करचें पडटा. Yes, it should be probed. इन्वेस्टिगेशन करचें ना. इट शुड बी चेक. बीजेपी एमएलए शुड बी इन्वेस्टिगेटेड इनटू ड्रग्स हे माफिया. करपाक इन्वेस्टिगेशन. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी, मयूर नायक आनी चेतन गांवस. येता त्या आयपीएलांत चेन्नई सुपर किंग्स आनी राजस्थान रॉयल्स आसूंक जायना. सुप्रीम कोर्ट हो अंतरीम आदेश शुक्रारा दिवपाचें आसा. आयपीएल केस सुप्रीम कोर्टान आसा मेरेन बीसीसीआयचो अध्यक्ष श्रीनिवासनाक देंवन सुनील गावस्कराक अध्यक्ष करचो म्हूण सुप्रीम कोर्टान सुचयलां. इंडिया सिमेंटाच्या खंयचेच अधिकाऱ्याचो बीसीसीआय कडेन संबंद आसचो न्ही म्हणूनय कोर्टान उलोवन दाखयला. शुक्रारा सकाळीं सुप्रीम कोर्ट आयपीएल केसींत अंतरीम आदेश दितले. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.